आयज आमी आहाय कुर्तोरी आणि आमगे इशू म्हणल्यार आमगे शेतां उदक लागना। आमगे शेतां हे आमगेले पयलो ओळ म्हणटा हे शेतां, तेजे उपरांत आसा सकयल मागीर कोंटेर, मागीर आमगे बायड आनी मागीर सकयल वांयंग रोट्टी। सो हांवें एक लेटर केल्लें मामलेदारा, आमगे थोडे शेतकारांक सायन घेवन एक लेटर केल्लें जांद्राचे 10 तारखेक मामलेदारान लेटर केल्लें। लेटराचें हांवें म्हणलेलें आमकां शेतां उदक लागना आनी थोडेशे उदक येता, ते उदका लागून आमचे मदें झगडी जाताय। सो इन फ्युचर आमकां आमचे मदें झगडी जावपाक नाकाय म्हूण हांवें मामलेदाराक लेटर केल्लें। अर्जंट बेसीस आमकां उदक प्रोविजन करचें म्हूण, आनी आमकां उदक शेतां उदक लागता। आमगेले लागीं तळे आहा, रायतळे रावळे तळे म्हणटात तेका, ते तळ्याचें उदक आमगे पुर्वजांनी ते तळे राखून दवरलेलें, आमी हिंगा शेत रोवन खाचें म्हूण आनी आमगे पोट भोंवचें म्हूण। सो आतां हेच चालू आहा, हिंगा बोलदें चालू आहा। हिंगा ते तळे आतां आमगेले कुर्तोरी फार्मरांगेले एसोसिएशन आहा, रायतळे आनी वायगुंडे एसोसिएशन म्हण आहा, ते एसोसिएशन अंडर हे तळे आहा आतां। आनी ते कितें करता, एवरी इयर ते तळ्या नुस्तें घेताय आनी ते पसून ते खाताय। आनी तेंक दिसता ते आपल्याक एक बिजनेस म्हूण, आनी तेणें स्लो आतां शेतकारां हे त्रास करपाक स्टार्ट केले। म्हणल्यार आतां ते कितें करताय, शेतकारां त्रास करताय, उदक सोडून दिनाय ते। एवरी इयर हे प्रॉब्लेम जाता। हे आतांचे इशू न्ही, हे बरे वर्सां पयलींचो हो इशू आसा। आनी हेज्या पयलीं कोण उलयनासलो, कित्याक शेतकारां हे मनीस मोठमोठे मनीस कोण आहाय ते आमगे गांवां, हे शेतकारां दामून दवरताय आनी तांकां भिवून दवरताय। सो आतां हांवें कितें केलें, हांव हे शेत रोयत म्हूण हांवें एक इनिशिएटीव केलो, एक लेटर केलें मामलेदाराक, आनी ताका हांवें आनी CC कॉपी आमगे गांवचो MLA रेजिनल MLA ताका केली आनी प्रेजिडेंट एसोसिएशनाचो। आनी हांवें शेतकार थोडे एकठांय करून हिंगा एक मिटींग घेयली। मिटींग घेयली त्या दिसा आमी बरें उलयले, आनी प्रेजिडेंटूय म्हणपाक लागलो तुमगे शेतां उदक ना, आपूण उदक लावन दिता। आनी मागीर तो अशें करून उलयता, बरें आश्वासन बी दिता, पूण उदक सोडटा 2 दीस सोडटा, तिसरे दिसा उदक बंद करता। आनी विचारल्यार सांगता तळ्या उदक ना म्हूण, पूण तळ्या उदक भरपूर आहा, आमी चोयलें उदक भरपूर आहा, पूण तो लावपाक सोदना। आतां कित्याक लावपाक सोदना, तेगे कितें प्रॉब्लेम तें आमकां खबर ना। सो आमी तेजे उपरांत आमकां रिजनलान म्हाका लेटर केली, शेतकारांक घेवन आपल्या बगले यो म्हूण। आनी हांव मागीर थोड्या शेतकारांक घेवन तेगे ऑफिसान गेलो, मिटींग केली आनी रिजनलान ताका सांगिल्लें उदक सोड म्हूण शेतकारांक। तेजे हुजीर ताणें म्हणलें आपूण उदक सोडटा म्हूण, पूण तो उदक सोडना। एक पाट सोडलें ताणें उदक आनी 2 दीस कंटिन्यू दवरला आनी तिसरे दिसा परत बंद केला। सो आनी हांव सकयल बायडा म्हणटा उदकूच लागना, तेणें खूश आपल्या दोळ्यान येवन चोयलां बी, तो जाणा उदक ना म्हूण। तरी आसतना तो आतां म्हाका दिसता निमाण आतां 15 दीस जाताले आमगे शेतां उदक ना। आनी आतां हो असो टायम येयलो आहा, ताका उदक जायच, नाजाल्यार आमगे शेतां कितें इल्लें येता तें आख्खें पोल जावन दितलें। ताका लागून हांवें आमगे रुबड बाब ताका एक उलो मारलो, आमकां मातशें तुजो आदार जाय म्हूण। आमी शेतकारां आमी सारके हेल्पलेस जालो आहाय। आमगे गांवचो MLA आमकां जाय ते भाशेन आमकां आदार करूंक सोदना अशें आमकां दिसता। कित्याक दिसता, कित्याक तेगे मनीस येवन शेतान चोवन गेलोले, तो ते बांदाचें उलयला तेजें हें करता, पूण प्रायोरिटी आहा आमकां आमगे शेतां उदक जाय, नाजाल्यार आमगे शेत मोत्ता। सो आमकां मेन म्हणल्यार आमकां शेतां उदक जाय। सो तेजे आमकां दिसता आमगे MLA व्हडलेच इंट्रस्ट घेयनायस म्हूण। ताका लागून हांवें आमगे रोबोटाक आपयलो आनी ताका हांवें आमकां मातशें आदार कर म्हणून सांगिल्लें। खैतानान आपल्या डिफिकल्टी कितें आहा ती सांगली। आयज 6 तारीख फेब्रुवारीची 2024 आयज घणघण वाजता आख्ख्या गोंयांत, आनी तो घणघण करपाक हे लोकांक उबारून बस करून वतात। हे घणघण करपाच्या थिंगा वचोन आनी हेंची शेतां हिंगा सुकपाची, हेंचो जीव हेंचो शेतांचेर आहा। आनी हे ST कम्युनिटीक एक टार्गेट जाल्लो आहा, क्लियरली कळटा ST कम्युनिटीक हे टार्गेट करतात। तेंची शेतां हें केल्यार उदक नासतना तेंच्या मुळांत तुमी दाखोवचें ही तेंची जमीन सुकी जाल्ली आहा। हिंगा तर उदक ना आनी ते वटे परिस्थिती पळोवपाक ना। हो आनी आमचो कुट्टोरेचो MLA व्हडली भाशण करता, एग्रीकल्चर हे लेवलाचेर वयलां, एग्रीकल्चर त्या लेवलाचेर वयलां। अरे तूं उदकूच सोडना आनी खुंयच्या लेवलाचेर वयलां। आज ती उदक शेतकाराक एक आयज हेंकांच लॉस की उदक मागपाक पडटा म्हणून तांकां हे येवपाक जाय, हे मागपाक गरजूच ना।
ऑटोमॅटीक येवपाक जाय शेतकारांचो हो हक्क तेंचो आनी तांकां तोंड उगडपाक गरज पडनाका शेत रोवपाक जाय म्हणून आनी तेंचें हें भात जें पळय शेत रोयलां तें पोल जातलें पूण ह्या सरकाराक हें पडोन वचोंक ना ह्या सरकाराक तो तेंचो येयलो तो दिल्ली सावन येयलो तो थिंगा फातोड्डा तांकां हे लोकांक ते बसी भरून वतात ते करूंक ते कापास आहात हे फकत ना बसी भरपाचे आनी थिंगा नारे लावपाचे नाचपाचे लोकांनी आनी हिंगा शेतां तेंची मरण वयतात भाता तें पोल जाता तें तांकां कळोन वचना कोण भोंवत खूंय दारां मिटिंगे येवपाक जाय मिटिंगेक कोण येयला देव येयला तांकां हे शेताची चड गरज ही भूक मारता तेंची हे शेतांचेर ती वयर सगळे फामील राखल्या हे गोंयकारपण सांबाळना कोण येता तुमी वचपा हाल्या तुमी वसाय न्हिदाय थिंगा कालची रातीचे कडेन वचून तुमी न्हिदों जाहलोली ना 2 दिसां राती कडेन वचून थिंगा न्हिदोन रावपा जाहलोले तुमी तेच इतलो मोग जाल जाल्यार आमकां जाल्यार कांय दिसना तेंच्यान कितें केलें म्हूण ह्या सरकारान हे सरकारान आमकां आज उदक तर दिनात शेत रोवपाक हो सरकार आमकां जाय कित्याक वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो पळय आहा व्हडले ते भाशण ठोकता आनी वडा खाया पाव खाया हे खाया ओ खाया हे जोक ते तुगे घराको दवर ना ते घराको कोण आहा तांकां सांग ते हे जोक सांगपा तुका आमी इल्लें करून हाडूना तुगे काम करून हाडला तुका तो हें ना तर तुका कॅपेबिलिटी ना तुका दिसता जाणटी पिराय जाल्यार इलेक्शनाक कंटेस्ट करूं जायना बसय मरे घरा कडेन तुमी जाणटी जाल जाल्यार तरणाटे चान्स दियाय हे एग्रीकल्चर मुखार व्हरोंक बसय तुमी ना जाल्यार हाल रिजायन जावन राव घरा री इलेक्शन जावन दी बाय इलेक्शन जावन दी एग्रीकल्चर मिनिस्टर सांगता आनी WRD मिनिस्टर कितें करता तुजी जबाबदारी आहा तुमकां तर दिसता तुमची एज जाल्या सोडय फाल्यां रेजिग्नेशन जाय आनी जावन दी थिंगा री इलेक्शन बाय इलेक्शन जावन दी वयतोय थिंगा आमकां फोंडा घाता आनी ST कम्युनिटी फकत ना तुमकां हे बसी भरल्यो गेले काल एक थिंग जोक केला ST कम्युनिटी लागून जाय जाण येयले ते मिडियाक उलयताय हो ST कम्युनिटी इतलो मोग तितलो मोग हे ST कम्युनिटी तुमी उदक दिनाय शेत रोवपाक आनी तुमी ST कम्युनिटी पासून मोत्तले तुमकां फकत ना वोट जायो तेन्ना तुमकां ही ST कम्युनिटी जाय आनी थिंग कोण येताय तुमगेले ते फातोड्डा वो आनी खूंय येताय तेन्ना हो लोक जाय तुमकां स्ट्रेंथ दाखोवपा बसी बरोवन व्हरोंक आनी तुमकां ST कम्युनिटी कित्याक नाका 2 कामां तुमगे लिडर येताय तेन्ना जाय हे कारणा लागून हे डबल इंजीन आमकां सरकार नाका हे कारणा लागून आमकां गोंयाक रिजनल पार्टी जायो तूं लिडर हेज लिडर यो ना तेज लिडर यो आमकां फरक पडना यो आनी वच आमकां खबर आसना आम तुजेर दवरलो ना आमकां जाय आमची शेतां डबल इंजीन जाल म्हणटच इफेक्ट जाता बसी बंद आमी तांकां ताळयो मारून तांकां तकलेर तेंच्या पोस्टर लावपाचे तोंडार रुपणी घालून रावपा पडटा थिंगा आनी हो भावाक हेची परिस्थिती जाल्या ही इमोशनली हो शेत रोवन हो येयल्लो मनीस आज जो झगडटा आपल्या गांवच्या बसत सगळे शेतकारां बराबर रावन आनी हे सरकाराक आनी हे कुट्टोरेच्या MLAक लॉस दिसपाक जाय हे बायलेची आनी सगळ्यांची ही 80+ वर्स जालोली बायल आज तुमी ह्या देंपराच्या समोर 1.5 वर जापा जालो आसतली 1.5 वराचे जाणटे बायलांक तुमी हे शेतांक दें वयता एक लॉस आसूंक आसलोली तुमी लॉस सोडून दिलो आहा आनी वोटर मारता आमकां कुट्टोरकारांक बी लॉस हेंकां वोट माल म्हणून दोर एका असली लिडर आमी हाडटात म्हणून लॉस दोराय आनी गिन्यानान उजवाड घाराय हांव मागता आमी हेजो फार्मिंग कमिटीचो प्रेसिडेंट आहा जायत जाग्यार भारी वावुरता जायते कम्युनिटीक हांव मागता बाब सैनीनी तुजी मातशें म्हायती दिवची तांकां नमस्कार गोंयकारांनो हांव सैनी गोमीस आनी हांव फार्मिंग सोसायटीचो प्रेसिडेंट आज खूब दूख दिसता म्हाका हे आमची जाणटी ST भाव भयणां हिंगा तळमळटात त्या उदका आनी भारी हे वताच्या भारांत आज हिंगा उबो रावलो आसाय कित्या पासत रावले ती आयज हिंगा कोश्ट करून पोट भोताय आपूण तेंचे जिवीत आख्खे शेताचेर चल्लेलें आसा आनी तेमी हे शेतान काम करून आपल्या भुरग्या बाळांक व्हडकेनी शिकयलीं आनी तरी आसतना आज पासून ती जाणटे पिराय हे शेत रोवन खातात तरी आसतना तेंकां फावो तें उदो मेळना तेमकां हेजें कारण कितें हो सरपंच हिंगाचो खूंय आहा पंच खूंय आहा MLA खूंय आहा हे बारीक समाजा लोकां कोण गेले ना तेमकां दोड हुजीर तुमकां हो बारीक समाजा लोक तळमळटा तो दिसतीपणा हो फार्मिंग
तुमी हे करयाय ते करयाय फार्मिंगा आटीच्या जाय त्यो सवलती आसाय व्हड व्हड स्कीम आहाय त्यो कित्याक पावनाय तेमकां व्हड व्हड इव्हेंट कोताय तुमी हे शेतकारांक फावो त्यो बरी सवलत मेळटाय वो तो सगळो पयस तुमगे बोर्सां वयता कित्याक पावना वो फावो ती सवलत हे शेतकारांक कित्याक मेळना वो एसटी समाजा लोकां हे दूख ही पिडापीड हे अत्याचार हे एसटी समाजाचेर हे अन्याय कित्याक जाताय हे आम सोबून घेवपा नाय आनी एसटी समाजा लोकां बरोबर आम रावतले आनी आमचो भाव खायतान जो भावरी वावुरता हे गांवच्या लोकांक घेवन आनी हे शेताची पिकावळ काडून हे तोळे आसा आज हे तोळ्या उदो फावो ते परी हे एसटी भाव भयणाक फार्मरांक मेळना कारण कितें वो इतली वर्सां पिडगी जाली ह्या तोळ्या उदकांनी एसटी समाजाची भाव भयणां शेत रोवन आपल्या पोट बोताली आपल्या भुरग्यांक वाडयली तेमी आयज ती भुरगीं शिकली पोट बोताय तरी आसतना ह्यो आवयो जायना तेमकडे चलो जायना तरी आसतना शेतान वावर कोतात पोट भरून दिसपट्टो घाम वारयताय कश्ट कोताय हे सरकारा दिसतीपणा वो आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कित कोता दिसतीपणा फकत एसांब्ली वचपाच्यो आनी त्यो कविता म्हणपाची ती चाटाड मारपाची जाले एसटी समाजा लोकां दोळ उगत कोऱ्यान चोय जायना कोदेल सोड सांगो तुका ती चाटा मानाका ती भाशणां टोकनाका आज एसटी समाजा लोकांचेर अन्याय जाता जुलूमशाही जाता ती दोळ उगत कोन चोय हे आम सोबून घेवपा ना आनी आमी आरजीपी पार्टी रेव्होल्युशनरी गोवन्स सदां एसटी फार्मरां सांगाता रावतले आनी सदां काल आसतले आनी आमी गोंयचे ही शेतां भाटाचो दोंगराचो इबाड जावपा दिवपा ना हे तुमचो दोळ आसा हे शेतांचे हे दोंगराचे भाटांचे आनी एसटी समाजा लोकांक काबार करून सोदताय तुमी हे जावपा दिवपा ना आरजी सदां तांचे बरोबर आसतली आनी आमी आहाय आनी आमचो सदां तांकां सपोर्ट आसतलो आनी हांव मागतां दर एक गोंयकारा लागीं जागृत जावची गरज आसा उठची गरज आसा तुमची भाटां तुमची शेतां तुमचे दोंगर पर्यावरण सांबाळून राखूंक कित्याक आयज सरकारा दोळो वय थिंगसर शेतांचेर दोंगराचेर आनी एसटी समाजा लोकांक काबार करपाक हे जावपा दिवपा नाय आनी ताबडतोब हेचेर एक्शन घेवचे आतां गेटी बिटी बंद केल्याय ते उदक सोडचें आपणा बोर्सां भरून जाय म्हूण हे शेतकारां होणाक गायना काय आपणा बोर्सां भरून जाय म्हूण हे शेतकारां रोडयना काय आपणा बोर्सां भरून जाय म्हूण हे शेतकारां हे शेतपाड गायना काय आज हे शेतां उदक जाय आसलें हे शेताचे कोणोस येवच्या टायमार तुमी तांकां उदक बंद केलां गेल्या त्या वर्सा तांकां खूब आजारान लुकसाण जालां आयज जाय हें उदक जशी बरी हे शेत गेल्या त्या वर्सा लुकसाणा पडले हे वर्सा लुकसाणा पडोवंक जायना आनी एक्स्ट्री हे फार्मर आम लुकसाणा पडोवंक दिवपा ना आम तेजे बरोबर रूप रावतले रस्त्यारय बसून पडटले खूंय डिपार्टमेंटा वचून पडले आम पडटले पूण आमी ओग रावपा नाय ही जुलूमशाही ही हुकूमशाही हे अन्याय आम सोबून घेवपा नाय आनी एसटी लोकांक फार्मरांक सोशिलां ते पुरो हेच्या फुडें सोंसपा नाय आनी दर एका म्हज्या फार्मरां सांगता आमी आसतले हांव आसतलो म्हगे आरजी टीम आसतली सदांच आनी गोंयकारांक सांगता एक सांगता जोरी तोरी ही शेतां ही भाटां हे दोंगर हे पर्यावरण राखतलो जाल्यार काँग्रेस बीजेपी सरकारा घरां न्हिदूच पडटलो आमी हे पावटी आमी मत मारूंक जाये फावो ते मनशां ही शेतां भाटां दोंगर पर्यावरण आमची भुरग्यां बाळाचो फ्युचर जर आमी बरे भाशेन कोतलो जाल्यार आमकां फकत आसा ती फकत आरजीपी पार्टी आनी आमी आमकां काय बरो संदी दिल्ली आसा आरजीपी पार्टीन आमचो सावथाचो कॅन्डिडेट बाब रुबर्ट पेरेरा एक तरणाटो हे फुडाकार घेयला तेणें आनी तुमकां सांगता दर एक आमच्या एसटी समाजाच्या लोकां बारीक शेतकारांच्या लोकां युथा सांगता बारीकसाणीन लक्ष घालचें आनी आमी हे रुबर्टा 16 मतां निवडून हाडया कित्याक हे शेतां हे आयज आमची हालत जाताय ते हेच्या फुड्यान जावपा जायना आनी जरी तर काँग्रेस बीजेपी सरकार येयलो हेच्या पास्ट जातलें आमचें गोंय हेच्या पास्ट जातली आमच्या शेतकारांची दोशी हेच्या पास्ट जातली आमचे एसटी कम्युनिटी लोकांची हालत
आणि एसटी लोकांचे हालत हे करपी फकत बीजेपी आणि काँग्रेस सरकार हे जावपा दिवपा नाय, हे सोबून घेवपा नाय आमी. आणि हांव मागता ताबडतोब हेजे एक्शन घेवचे आणि सरपंचा लागीं मागता, पंचा लागीं मागता हेजे एक्शन घेवचे. तूं उलय माय सांगतो तू कितकन जाता तें, तू कितकोन कास्तीक जाता शेताचो. आज मगे 9 भुरग्यां पोशिल्लीं, इतल्या वर्सां कास्तीक जायनासलो. आतां गेल्या त्या वर्सा सावन उदक सोडनाय. हो कास्तीक आमकां म्हाका तेजे चड उलोवपाक जायना. माय उलय तू कित जाला. हय आमगे शेताचें आमकां कोण बोन भुरग्यां पोशीत न्हू. आनी आतां आमी तुमकां आमकां उदक दिनाय आनी शेत पाड घाताय तुमी आमगे. आतां आपणाक बिल्डींग बांदूंक जाय म्हूण आमी केशें दिवपा नाय तुमी बिल्डींग बांदून. आता आमगेलो ST समाजाचो प्रेसिडेंट येयला आमचो प्रेमानंद भाऊ. हांवें ताका आपोवन हाडला. शेतां आमी उदक सोडनाय ते. हांवें ताका लेटर घेवचो, हांवें सगळो प्रोसेस केला. कोर्ट गांधी मामलादारा लेटर केला, शेतकारा कडेन सायन केल्या आनी मामलादारा इन्वायट केला आनी CC MLA केल्या आनी प्रेसिडेंटान आमगे शेतकारां वचीर रिफ्यूज केला, घेयलो ना लेटर म्हाका कडेन. सो ते घेयलो ना ते तेगे प्रॉब्लेम, ते आमकां लागना. पूण हांवें मामलादारा इन्वायट केला, ते दिसा ताका येयला आसतलें, येयला ते आमकां खबर ना. मामलादारान म्हाका आज पासून रिप्लाय केलो ना. सो आमी रायतोळे म्हणल्यार कुडतरी आमी आसा हांगा. आनी जे हांगा आमचे शेत रोवपी लोक आसा ते ट्रायबल लोक आसा. आनी जी शेतां आसता ती ट्रायबल लोकां कडेन जावं बहुजन समाजा कडेन जी शेतां आसात, आज जो कश्टकरी समाज बहुजन समाजाचो लोक आसा तांकां खंय तरी तेंची शेतां पाड घालपाची गजाली हो सरकार करता. आज हो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा जो मामलेदारा कडेन हो कंट्रोल आसता एक्चुअली तळ्याचें उदक सोडपाचें जावं तांकां कितें त्रास जाता ते सोल्युशन काडपाचें. पूण आज वचत थंय गोंयभराक जे शेतकार आसा, जे बहुजन समाजाचे जावं ट्रायबल लोक आसा आमगेले, तांकां खंय तरी तेंचे पोटार मारपाच्यो ह्यो गजाली चल्ल्या सरकाराच्यो. खंय तरी आमचे नीज गोंयकार हे घांटयांक हांगा हाडून आमची शेतां पुरोवन जावं आमचे नेचर डिस्ट्रक्ट करून, दोंगर डिस्ट्रक्ट करून त्यांचे जमनी खावपाच्यो गजाली ह्यो गोंयभर चल्लेले आसा. हांव गोंयभरचे जे आमचे बहुजन समाजाचे लोक आसा आनी ट्रायबल लोक आसा तेंच्यांनी आतां खंय तरी जागे जावपाची गरज आसा. तेंचो जो मूलभूत अधिकार आसा, जल जमीन आणि जंगल म्हणटा तशें, हो तेंचो अधिकार आज खंय तरी हो सरकार काडून घेवपाक सोदता. म्हटल्यारूच आज तेंचे हे शेत येयलां ते खंय तरी लायिल्लें शेत खंय तरी पोर्टरान येयलां आनी पोर्टरान येयले उपरांत ती आतां कोणसो भायर येवपाचें आसा. म्हणजे जे भात पिकपाचें आसा हे स्टेजीर आसा तेन्ना जर तेंचें उदक जर आडयलें जाल्यार तेंची इतली कामाचो जो टायम वेस्ट ऑफ मनी आनी टायम म्हणटा तसो तेंची लायव्हलीहुडाचो पिरियड जो आसा तो वेस्ट जातलो. आनी हांव सरकारा कडेन मागता आनी हो जो कोण हेजो आमचो कुडतरी जो मामलेदार लागता हांगा त्यांनी हेजेर हांगा नजर दिवपाक जाय आनी हे शेतकारांक खंय तरी न्याय दिवपाक जायो, जेणे करून त्यांची शेताची जी पिकावळ आसा, उदक लागवड आसा ही तांकां मेळपाक जाय. हो अधिकार त्यांचो. उदक जशें तुमी म्हादय न्हंय कर्नाटकाक दिल्या तशें हेवूय कितें हांगा डिस्ट्रक्ट करूंक सोदता. हे तेंचे नेचराचें जे उदक फ्लो आसा पळय हो बंद करपाचो तुमकां कोणी अधिकार दिवना. इतलेंच सांगता हांव. आनी तेंचो जर तुमी अधिकार दिना जाल्यार हे ऑफिसर कोण आसा मामलेदार आमी तेंचे दारान येवन बसपाक फाटी फुडें रावपाना. हांव सरकारा कडेन मागता, शिटकावणी दिता, तेंचे जर आज हे तर पोट मारले आमी तुमचे दारार येवन बसतले आनी फाल्यां सकाळीं कितें जालें जाल्यार हो सरकार ताका जबाबदार आसतलो. इतलें ताजे कडेन सांगूंक सोदता हांव. देव बरें करूं. येवकार सगळ्या. आता तुम्ही पळयल्या माय तुका कितली एज आसतली? 80 आसतली पळय. आता तेका मायची सगळी तशी आसा बावडी जाणटी आसा. तेंगे आतां पळयल्यार तेका 81 एज आसा. जेन्ना आमी म्हणटा हे मायन आतां हांगा कश्ट करून आयज खंय तरी शेत रोयलां पण तेजी काळजां आसा, पण हे सरकाराक दिसना. तेंचे आयज दुख्ख आसा ती बावडी पळय वताचे ऑलमोस्ट आतां टायम डेड जाल्ले आसा ती आसा. आयज तेणी हे शेत खंय तरी आपले कश्ट करून रोयलां जाल्यार सरकार म्हणटा शेत रोया, भाजी रोया हेच गा म्हणून. तेंगेले एक बेजीक बारीक जे उदक लागता हे शेतां आनी हांगा तळें आसा, सायडीन तळें आसा जाल्यार तांकां उदक कित्याक मेळना? आयज सरकार आयज मोदी येवपा आसा
मोदी येवपा जाल्यार तांकां बसीन भरपा थंय वता बसोवपा रेडी आसा जाल्यार तांकां उदक कित्याक दिना सरकार हेच गा म्हणून सरकाराचे फेलियर पळया तुमी लोकां जाणटेल्या आयज खंय तर सरकारच म्हणटा शेत रोया म्हणटा जाल्यार जाणटेल्यांक कशें एक सादें उदक जें उदक तेंगे आयज खंय आतां भात जें आतां जावपाचें आसा जेन्ना उदक गरज आसा तें मेळना म्हणल्यार पळया कितलें फेलियर हो सरकार आयज आमचे प्रत्येक शेतां भाटां कुळगां हे दोंगर सोंपोवपाक उठला आमी जर हे सरकाराचे फुडें जर विश्वास दवरलो काँग्रेस आनी बीजेपी दोनूय सरकार एक फक्त आमकां लोकांक पिशा काडटा आनी कांयच ना जेन्ना आयज नॅशनल पार्टी आमकां गोंयकारांक सोंपोवपाक उठल्या सो आमी प्रत्येकानी आतां चिंतपाची गरज आसा आयज जर आमी जर चिंतिना जाल्यार आमचे अशें जाणटेल्या बावडे 81 इयर्साचे आयज ते मायक जर हांगा रस्त्यार हाडटा जाल्यार चिंता तुमी फुडले आमची फ्युचराक कशें करतले सो प्रत्येकानी आनी चिंतुया आनी विचार करूया हे सरकाराक आतां दाखोवया तेंची जागा दाखोवया प्रत्येक इलेक्शन येतली आमीच लोकांनी तांकां हाडला आमीच लोक तांकां आतां बसोवपाक फाटीं फुडें रावची न्हू सगळ्यांक देव बरें करूं आणि फुडें सांगूं सोदता हांव जे आतां गांवांनी हांव सांगूं सोदतां जे ट्रायबल लोकांनी हें गोंय खंय तरी रिबिल्ड केलां म्हणजे गोंय वसयलां हो नीज गोंयकार आसा तो ट्रायबल लोक आसा तो गोंय वसवणारो मनीस जावं आमचे ट्रायबलांनी हें गोंय घडयलां आनी हांगा कुडतरीन सुद्दां आमचे हे सगळे ट्रायबल लोक आसा आनी ट्रायबल लोकांचे सगळे हांगा आमकां बारीक पळोवंक वच जाल्यार फक्त बॅनरूच दिसता जे कोण आमचे ट्रायबल लोक हे शेतकारांक हांगा न्याय दिवपाक तेंच्यांनी वावरोवपाक जाय आमी सांगूंक सोदता नाल्यार तुमी फक्त पार्टी आमचो एजेंडा घेवन आमची शेतां नाशाडी करपाची गजाली करूं नाका हे लोकांचेर नजर दवरात इतलेच आयचे घडये आमी सांगूंक सोदता देव बरें करूं.